पूजा नायकाच्या केसीत त्यांनी जेन्ना इको स्टेटमेंट केला उपरांत ताची थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यंत तेज्या फाटल्या केसीत तेणी खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें तें खंयच ओपन करूंक नाशिल्लें. फुडें न्यू एफआयआर हेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताची थोरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणी एकटे बेश्टे सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तो पर्यंत हांव आसा किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा ताजेर उलोवंक शकना. म्हणून ताजें थोरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जेंका कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशन आपयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच ताजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांत दीस विल बी द फर्स्ट केस द एफआयआर हॅज रजिस्टर्ड इन दीस केस. एफआयआर कोणी क्राईम ब्रांचेन दिला. एफआयआर क्राईम त्यांनी आणि एक डिमांड केला 17 कोटी कितें तरी दिला ते परत रिफंड करचे. हांवें परत एकदां सांगलें आतां ही केस रजिस्टर केल्या एफआयआर केल्या अकॉर्डिंग टू द लिगल प्रोसेस एवरीथींग. थँक्यू. सीएम सर, काशीनाथ शेट्टी had read in. उठी मध्ये की बसते बैठा तो बोल मेरे अरे वो पहले उठा ना उधर से, अब उठते